बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. स्वर्गीच्या बापा, हांव तुका आर्गां दितां, दिनवास दितां आनी तुजी वाखाणणी करतां, कित्याक तुवें तुज्या एकल्याचे चोडा मोगाच्या पुताक जेजू क्रिस्ताक संवसारांत धाडून जेजूच्या कोश्टा मरणा आनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं म्हजीं दुयेंसां, पेस्त, पिडा, त्रास, कोश्ट, खोटेपण, अनभावार्थीपण आनी गरीबसाण पयस केली देखून स्वर्गीच्या बापा, तुवें म्हाका आयज पासून राखून आनीक सांबाळून दवरलो देखून हांव तुका भास दितां की हांव केदेंच पातो करचो ना आनीक हांव जेजूचे भाशेन पवित्र रावन जेजूच्या नांवान आनीक पवित्र आत्म्याच्या आदारान सदांच मोरो पासून अजापां, मिलाग्र्यो आनीक विजमितां करतलो. आमेन. पवित्र आत्म्या, म्हाका कृपा दी, आदार दी, तुजी खबर परगोटूंक आनीक सगळीं उतरां तुजीं उतरां कर, तीं सगल्यांनी आयकून तीं पवित्र जावंक. आमेन. जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें कोत्तां तुका, म्हाका कृपा दी, आदार दी, तुजी खबर परगोटूंक. आमेन. पवित्र आत्म्या, जो कोण लोक हो व्हिडिओ आयकून दुसऱ्यांक धाडटा तांकां सदांच हुस्को दितून सदांकाल दुसऱ्यांक धाडूंक आनीक तांचे फुडें वचोन तूं सगळीं कामां करून दी. आमेन. आयज जावन आहा 30 तारीख नोव्हेंबराची 2020. आमी एल्सानी जॉन 1 घेयलो आहा, जुवांव 1, आनी काल आमी वर्स 30 पावल्लीं. हाचीच खबर सांगून हांवें तुमकां अशें म्हणलें, म्हज्या उपरांत कोण एकलो येता पूण म्हजे आदीं तो आसलो देखून तो म्हजे वन व्हड, हांवूच ताका वळखो नासलो, पूण ताची वळख इस्रायलाक दिवचे खातीर हांव उदकान इस्नान दीत आयलां. हिंगा हो कितें म्हणटा, संजाव सांजव आपूण तेका देवान एक प्रॉफेट येस म्हणून धाडलो जेजूगेली वाट तयार करपा म्हणून लोकांक एक हिंट दिवपा असो की अशें बरयलो हांव ओल्ड टेस्टामेंटांत आनीक तेज्या पयलो हांव तुमकां वचो हिंगा उदकान दिता आनीक मागीर इस्नान दितलो, तो तुका पवित्र आत्म्यान दितलो. हें चोय. आनीक जुवांवान अशी गोवाय दिली, कोण तें सांजवान, पारव्या सारको स्वर्गांत हांव आत्मो देंवलो आनीक ताचेर थारलो तो हांवें देखलो. हिचो ही गोवायकी जुवांवान लोकां दिल्या आनीक केदोण जेजू थिंग चलोन येता आसतो खबर ती दुसरे दिसा म्हणटाय ती. ते पयले दिसाक सगळे हिंचान गेल्ले तेका क्वेशन कोन्न तूं कोण काय म्हणून तेंक चलो तो प्रॉफेट म्हणून संजाव. मागीर हिचो जेजू चोयन तेणें गोवायकी दिली की एक आत्मो पवित्र पारव्या सारको स्वर्गांत आत्मो देंवलो, कोण तो होली स्पिरीट. आमी ताका एक पारव्या सारको तेका आमी रेप्रेजेंट कोताय, कोणाक, पवित्र आत्म्या. पूण तुमी चिंत नाकाय तो पार म्हणून, तो पवित्र आत्मो आमकां मागीर जेजून सांगिल्लो आपूण तुमकां एक सांगाती दितो मो. हें कितको हुंचे कोणा लागोन म्हणलां तें आमी सारकें म्हत्वाचें आमकां. बायबलां पळय उतरां आहाय, ह्यो वळ्यो आहाय त्यो केदों गेल्ल्योय, हुंचे टायमाचेर गेल्ल्योय, कित्या लागोन गेल्ल्यो तें सारकें गरजेचें. ती एक वळ घेवन तुज्यान बोलतो मिनींग काण घेवन बसपा जायना. तुज्यान म्हणूं जायना तो पारवो आनीक पारवे आनी म्हाका कांय ना. पारवो येता हांव चोयतलो, मुजेर तकलेर येवन बसतलो आनी म्हाजेर नाजाल्यार भुजार येवन बसतलो, तेदो म्हाजी चोय ना. पवित्र आत्मो म्हणल्यार तुका आपूण एक आदारी, हेल्पर धाडटा म्हळ्यार इंग्लिशीन हेल्पर म्हळ्यार कितें, आदार. आतां आमकां कोणूय कामाचें एक हेल्पर म्हूण दिताय. आतां एक टॅक्निशियन आहा, एक मॅकानीक आहा, वो कोण फिटर आहा, तेका सायडीन एक हेल्पर आसोता. दोगोय मेळोन ते काम कोताय. पूण कोणाक गरज पयली हेल्पराचें काम करपा आतां ना. कित्याक तेका इस्किल्ड म्हणटाय तेका आमी. तेका बरी आर्ट ना ती. तो हेल्पर, तो तुका हेल्पर तुका आदार करपा दिला. म्हणटोच चड गरज कोणाची मॅकानिकाची तुजी. तूं तर एक मॅकानीक तर ना, तुका बेश्टो हेल्पराक थिंग गाडी कितें रिपेर कर म्हळ्यार तो गाडी आनी मोडून उडयतलो. म्हणटोरी तो हेल्पर दिलो तुका आदार करपा, पूण तुजी चड गरज हिंगा. मेन पळय मनीस आहा, फिटर आहा, मॅकानीक आहा, कोण इंजिनियर आहा, मागीर कोण हें कार्पेंटर आहा, तो मेन हेल्पर म्हणटाय तो तुका तुगेलें काम शांती पावोवपा दिताय, तुका आदार करून काम बेगीन फुडें व्हरपा. एश कोन्न आमगेली गरज नासतना देवाची आमी वय म्हूण नासतना देवाच्यान कसलें काम संवसारांत करपा जायना. देवाक मनशाची गरज आहा.
तर हांवें तर होय म्हणलें, देवा हांव तुगेलें काम करपाक तयार आहा आनीक हांव पवित्र जालां आनीक एक पातो करपाचो ना. तेन्ना देवाच्यान देवागेलें काम, जेजूगेलें काम फुडें व्हरपा जाता. मागीर हेल्पर तुजे भितर येता, कोण पवित्र आत्मा येता आनी मागीर तुमी देवा दोगांनी मेळोन मागीर देवागेलें काम मुखार व्हरपाचें. जाचेर तो आत्मो देंवलो आनीक थारलेलो देखशी तोच पवित्र आत्म्यान स्नान दितलो. हांवूच ताका वळखो नासलो, पूण जाणें म्हाका उदकान स्नान दिवंक धाडला, ताणें म्हाका म्हणलें. कोण म्हणलें? देवान म्हणलें. कोण? बापान, देव बापान. कोणाकू हेका धाडलेलो उदकाचो बॅप्टिजम दिवपाक संजवांक. मागीर 33 ती हांवूच ताका वळखो नासलो, पूण जेजूक हो संजवां वळख नासलो. म्हळ्यार ताका पयलीं ती आयडियर ना की तो देवागेलो पूत बी म्हूण खबर जावं ना आसतली, पूण तो अशें करून गोवायकी दिता. पूण जाणें म्हाका उदकान स्नान दिवंक धाडला, ताणें म्हाका म्हणलें. आतां देवान म्हण देव बापान ताका एक खुणा दिलोली. कोणाक? एक सांगणें दिलोलें, जशें आंकवार मरे सांगलोलें, तूं आतां देवाच्या भुरग्याची आवय जावपा आहा म्हूण. तेशें कोन्न ताका बापान हेंचो एक देव बापान ताका एक सांगणें दिलोलें. कोणाक? जॉन द बॅप्टिस्ट संजवांक. कितें म्हणलोलें देवान बापान? जाचेर तूं आत्मो देंवलोलो आनीक थारलेलो देखशी तोच पवित्र आत्म्यान स्नान दितलो. तोच कोण? जेजू. कित्याक? तेणें म्हणलें चोय, पारव्या सारको स्वर्गार तावन आत्मो देंवलो आनीक ताचेर थारलो तो हांवें देखलो. 32 तें. हो चोयल म्हणटच मागीर तेणें सांजवान कन्फर्म केलें की सांगिल्लें आपणें जेजूचे दोळ्यालो पारवो एक स्वर्गांतान देंवलोलो आत्मो, पारव्या सारको आत्मो म्हळ्यार होली स्पिरीट देंवलो तो हांवें चोयला. कोणाचेर? जेजूचेर. आनी म्हाका देवान सांगलोलें, जे मनशाचेर हो पारवो देंवता तो जावन आसा मनीस जो हेणें बातिजा दितलो. कित्याक न्हू? पवित्र आत्म्यान स्नान दितलो. हें सारकें तेणें लोकांक शुअर केलें की जेजू ऑलरेडी संवसारां येयलो आनी हो तो आतां हो तुमकां पवित्र आत्म्यान बातिजा दितलो. मागीर 34 हें हांवें देखलां आनीक हो देवाचो पूत म्हूण हांव गोवाय दितां. आतां हो विटनस जे देवान ताका सांगलोलें तें घडोवन येयलें. पारवो जेजूचेर पळय देंवला पवित्र आत्मो तो तेणें चोयलो आनीक तेजो विटनस सारकें हेंचोय बरयलो हें हांवें देखलां आनीक हो देवाचो पूत. जो मनीस जेजूक देवाचो पूत म्हणून नाकारता वो मानून घेवपा रेडी ना, तांकां हेंचोय तुमकां सांगिल्लें जॉन 1 पयलीं दियाय म्हणून. 1:1 हितू मागीर त्या मनशाक फुडलें काम पवित्र आत्मो करतलो तेजे भितर आनीक तो देंवन वचून 34 येतलो वाचून आनीक 34 सारकी लायन सारकी क्लियर गायलो हायचो. हिंगांनी दुबाव आनीक कितें अडचण येवपा हिंगा चान्सू ना वचो हिंगा. हें हांवें देखलां आनीक हो देवाचो पूत म्हूण हांव गोवायकी दितां. सारकें डिक्लेअर केलें चोय. हो देवाचो पूत. कोणें? हेणें सांगिलां, सांजवान सांगिलां जेजू देवाचो पूत म्हणून. सारकें डिक्लेअर केलें चोय. आनीक जेजूचेर आड उलोवपा आनी कोणा चान्स ना. सारको डायरेक्ट उतरां जेजू देवाचो पूत म्हणून खूंय बरयलो हांवें काय म्हळ्यार दाखय जाल्यार हेंचो हिंगा मेळटा डायरेक्ट. लोक म्हणटा दाखोवया मगो बायबलां जेजू देवागेलो पूत म्हणून खूंय बरयलो आहा काय मगो होचोय सारको चॅप्टर 1:34. 35 दुसऱ्या दिसा जुवांव आपल्या दोगा शिसां सांगाती नव्यान थंय आसलो. आतां जुवांवा गेले शिस आसले चोय आयकाय. दुसऱ्या दिसा जुवांव आपल्या दोगा शिसां सांगाती नव्यान थंय आसलो आनीक जेजूक चलून वेतालो तो ताणें देखलो आनीक म्हणलें, हो पळयात देवाचो मेंढरो. हीं ताचीं उतरां आयकून ते दोग शीस जेजू फाटल्यान गेले. आतां हे दोग गेले शीस जुवांव बातसा गेले. जॉन द बॅप्टिस्ट सांजवां गेले
तेणें हेणें तांकां दाखोवन दिलें की वचो हो जेजू म्हणून देवाचो मेंढरो. मेंढरो म्हळ्यार कितें? आदी मेंढऱ्याक मेंढराचें रगत हेका चडयताले, कित्याक देवा म्हणून दिताले तेंगेलीं पातकां भोगसोंक. आनीक आतां वचो हेणें क्लियर केलां, हो पळया देवाचो मेंढरो. तें देखून डायरेक्ट उतर आहा हेंचोय. आय एम द लॅम्ब ऑफ गॉड हेंचोय हेणें सांगून दिलां हेंचोय की जेजू इज द लॅम्ब ऑफ गॉड म्हणून. कोण सांगिलां? सांजवान. हीं ताचीं उतरां आयकून ते दोग शीस जेजू फाटल्यान गेले. तेन्ना वळोन आनी आपणा फाटल्यान येताले ते पळोवन जेजून तांकां म्हणलें. आतां जेजून वळोन चोयतरी जेजून चोयलें हे तेगे दोग शीस आसले ते आपल्या फाटल्यान कितें जाता काय म्हूण जेजून ते कडेन विचारलें, तुमकां कितें जाय? ताणें ताका जबाब दिलो, गुरुजी तूं खंय रावताय? ताणें तांकां म्हणलें, जेजून तांकां म्हणलें. तेणें विचारलें, तूं खंय रावता? गुरुजी म्हूण ताका. म्हणून धर्माची वळख दिता ताका गुरुजी म्हणटाय. येयात आनीक पळयात. ते गेले आनीक तो रावतालो ती सुवात ताणें देखली आनीक तो दीस ते ताचेशी रावले. सांजेचे सुमार 4 जालीं. आनीक ते जेजून ताका आपल्यागे घार व्हेले आनीक ते मागीर तेंगे जेजूगे थिंगां ते दिसा आख्खो दीस थिंगां तेणी सारलो जेजू बारबो. जुवांवाचीं उतरां आयकून जेजू फाटल्यान गेलेले ते दोगां भितरलो एकलो आंद्रे नांवाचो सिमोन पेद्रूचो भाव आसलो. रोखडोच आंद्रे आपल्या भावाक सिमोनाक मेळूंक गेलो. ताणें ताका म्हणलें, आमकां क्रिस्त मेळ्ळा. आनीक ताणें सिमोनाक जेजू विशीं व्हेलो. ताचेर बारीक नदर घालून जेजून म्हणलें, तूं सिमोन जुवांवाचो पूत, तुका नांव आतां केफास म्हणचें खोळोप. अशें करून तेणी एकामेकाक जेजूक मेळोवन दिलो. मागीर मुखार या. दुसऱ्या दिसा जेजून गालिल्याक वचूंक येवजिलें तेन्ना ताका फिलीप मेळ्ळो आनीक जेजून ताका म्हणलें, म्हज्या फाटल्यान ये. आतां हिंगा जेजू हेंकां सगल्यांक शिसांक एकठांय कोता. हे शीस व्हडले शिकलोले इंजिनियर, दोतोर आनीक व्हडले बरोवपी व्हडले न्ही ते हारबी तेसोले. म्हणटच कळ्ळें तुमकां, देवागेलें काम करपाक तुमकां आनी कसलीच आळकूड तुमगेल्या जिवितांत येवपा जायना. तुमी बरी नाय, भलायकेन बरी नाय, ओर कुडीन बरी घोटी नाय, ओर शिंकपान बरी हुशार नाय, चड शिकलो नाय, वा आतां ल्हान भुरगीं आहाय शिंकपा बरी हुशार नाय, आमी कोण जेजूगे जातोलें हें येश म्हणल्यार तुमी कळ्ळें कोण उलयता तो. देंवसार तुमगेले मोतीं घाता जेजूगेलें काम आनीक तुमकां कोण ना जावपाक हिंगा देंवसार बोंद कोत्ता तुमकां. म्हणटच जेजूगेलें काम करपा तुगेली भलायकी शिकोवप आनीक इदाद तेजें कांय ना तें. तूं जे दिसाक सावन तूं जेजूक मांडून पातकां भोगसून सोगल्यांगेलीं आनीक माये मोगान चलोता त्या दिसाक तुजे भितर पवित्र आत्मा येता. तूं कितलो ल्हान आसूं कितलो व्हडलो आसूं ते दिसान तुगेलें कार्य कोण कोता? पवित्र आत्मा कोता. तुका कांय करपा नाका. तुगेलें काम सोगलें देव कोता. आनीक भितर पवित्र आत्मा आहा तो सगल्यो विजमितां मिलाग्र्यो अजापां तुका पवित्र आत्मा कोता. होकोत तुजी गरज आहा. तुगेली कुडीची देवाक गरज आहा, कित्याक संवसारांत देवान तुका अधिकारी म्हणून घायलो आहा संवसारांत. आनीक तुगेले सांगण्याचे विशीं देवाच्यान आड वचपा जायना. तुका तर देवागेलें काम करपा नाका, ती तुगेली खुशी. तुवें तें तुवें विचून काडलां की आपल्या देवागेलें कांय करपा नाका, आपूण दीस वयताय तशें काडटलो आनीक देंवसार मागीर तुका सुतां बांदून तुका मागीर वण्टीचें मारता जिवीतभर. अशें करून आमगे पुर्वजां जायन येयलें तशें आमकांय जाता हेंचोय. फिलीप बेत्सायदाचो आसलो. आंद्रे आनीक पेद्रू हेय त्याच नगरांतले आसले. फिलिपाक नातानायल मेळ्ळो आनीक ताणें हाका म्हणलें, मोजेसाच्या सुमूर्तींत आनीक प्रवाद्याच्या पुस्तकांनी जाची खबर आसा तो आमकां मेळ्ळा. तो नाजारेताचो जुजेचो पूत. म्हणटो हिंगा आनीक चोय आनी एक बायबलांतुली स्क्रिप्चर ओल्ड बायबलांतुली हेचोय उलयताय तेचोय मोइजेसाचे सुमूर्तींत आनीक प्रवाद्यांच्या पुस्तकांनी जाची खबर आसा ताका आमी ओल्ड टेस्टामेंट म्हणटाय. जेजूगेली खबर तुमकां सांगिलें. जेजूक आनीक नाकारपा
कोणाक एक पयशाचो देखून तांकां एक्सक्यूज ना हो म्हणून तांच्यान तें अशें नाकारून तें सायडीन उडोवपाक जायना. कित्याक तें सगलें देवान मांडून हाडलो आहा हूंय ओल्ड टेस्टामेंटा सावन. आनीक जेजू देवागेलो पूत म्हणून जेजू पवित्र आसलो म्हणून तेज्यान अजापां मिलाग्र्यो करपा जाताल्यो आनीक भूत देखून काडूं जातालीं. त्या दोणां मागीर ताका हे म्हणपा लागले तेदो फारिजेव आसले ते ज्युसांगेले. ते म्हणपा लागले हो भूतपडे काडटा देंवसार पड काडटा तेजे देंवसार आहा आनी देंवसरा आदारान तो देंवसार काड म्हणून. हें ते अशें कोन्न लोकां पिश्यां काडपा लागले की तुमकां सांगिल्लें हें तें पयलीं इंग्लिशान गेलसोत म्हाका. मागीर अशें कोन्न ते लोकां पिश्यां काडटाले. जेजू देवागेलो पूत म्हणून सारकें साप साप बरयलो आहा सगलें मेळटा आख्ख्या बायबलांत चोयाय गुगलाचेर मारयाय जेजूगेले प्रोफेसीक मारयाय थिंगा आख्खी येतली कितू कडेन बरयलो कितू वर्स मेळटाय ते की जेजू देवागेलो पूत येवपा आहा म्हणून हेचो हिंगा हेय सांगताय म्हाजी. नाजारेतांतलें कितेंय तरी बरें येवंक शकता फिलिपान ताका म्हणलें हे आनीक पळय आतां असो नाजारेताचो जेजू जुजेचो पूत हें सगलें बायबलाचेर बरयलो आहा. नाजारेताचो जेजू हेजे मारलो आहा तें किंग ऑफ द ज्यूस जिजस ऑफ नाजारेत किंग ऑफ द ज्यूस हुर्साचे वयर पड बरयलां हेंचो हें नाजारेताचो जेजू म्हणून जिजस ऑफ नाजारेत म्हणटाय आमी. इन द नेम ऑफ जिजस ऑफ नाजारेत रायज अप एंड वॉक म्हणलें कोणें पेद्रून हितून देवत्यांपलांत वयता आसतना तो भिकारी बसून आसलो पांगळो जल्मासान 38 वर्स कितें आहलीं ताका म्हणलें इन द नेम ऑफ जिजस ऑफ नाजारेत रायज अप एंड वॉक. जेजूक नाजारेताचो जेजू म्हणटाले ते हेंचोय तेंकां जेजू पयले फावटी मेळटा हेंचोय तेदो तेणी हेंचो उचारलें तेंगे तोंडान. नाताळान ताका म्हणलें येते दिसान ते मनशान नाजारेतांतलें कितेंय तरी बरें येवंक शकता. आतां हिंगा आख्खो संवसार पाड जालो आसलो तेका लागून देवाक जेजू धाडूं पडलो. तेका लागून आतां ते म्हणटाय नाजारेतां कितें तरी बरें येतोलें आतां कितें हो तुमी म्हणटाय जेजू नाजारेताचो जेजू त्या प्रवाद्यांनी बरयलो आसलोलें तो देवागेलो पूत आतां हेजे वयल्यान तरी कितें बरें येतोलें कितेंय मेळपा आहा. आमी म्हणटाय अशें करून आमगेलो संवसार सारको पाड जाला केदो बरो जातलो हो बरो वायट आहा तो वायट आहा. आमी लोकांची निंदा आनीक लोकांक शिराप आनीक लोकांक वायट उलोवपाकूय आमी उरले हें तें म्हणपाकूय उरलीं आमी इंचोय. तेन्ना लोक तशें म्हणटालो आमगेलो गांव सारको पाड पडला नाजारेत सारकें पाड पडलां नाजारेतान कितें जातोलें आतां जेजू येयला कितें तरी जातोलें अशें म्हणपा लागले ते. फिलिपान ताका म्हणलें यो आनी पळय तुमचें चोय म्हणटो जेजू कोण आनी कितें कोन्न आहा त्या कडेन कितें जातो काय म्हणलें हें गांवचें नाजारेत गांवचें कितें तेज्यान बरें करूं जातो काय मो तूं म्हणटा आमगे गांव बरो ना आमगे हो बरो ना तो बरो ना आतां आनी गांवांत कितें बरें येतोलें. होचो जेजू येयन आख्खो संवसार बरें करून वायट संवसारांतलें आपल्याचें घेवन काबार करून मेलो. पूण आतां तुमी म्हणटाय आपल्यागे गांव बरो ना होचो तेदो लोक म्हणटाले जेजू येची न्ही पयलो. पूण आमगेली कातोलिकांगेली भास जाली ती कातोलिकांगेली चाल जाल्या हो मनीस बरो न्ही तो मनीस बरो न्ही तेका लागोन आमगेले गांवचें निसवणपण जालां. हेचो तेदो लोक म्हणटाले नाजारेताचें निसवणपण जालां आतां तरी हे कोडे तरी कितें जातोलें काय मो तें आतां खबर कोता येतोय. म्हणटाय हो मिनिस्टर येयलो तो गेलो तो मेलो आनी कितें हें सगळें खबर आमी करीत आहाय गांवांत घालीत आहाय हेजें वायट तेजें वायट हेंचोय तेय तेंपा तशें चलतालें. आनी पूण जेजू येवन सगलें वायट जेजून काबार करून वायटांतले लोकां मेकळे केले तरी पूण तुका दिसोता आमकां कातोलिकान दिसोता आमचें वायट येता म्हणून. तुका हो देंवसार सांगता की तुजेर वायट येता म्हूण. हो तुगेलो गांव पेड्डार जाला म्हणून तुका हो पेड्डार कोताय म्हणून सांगोक तुका देंवसार भोंवता. जेजू येवन सगलें संवसारांतलें वायट आपल्याचें घेवन जेजू मेलो. तें तुवें मानून घेवन तुवें ते भाशेन चल्ल्यार आख्खो गांव तुगेलो पवित्र जाता. आतां चोया इकरा शिसांनी आपोस्तलांनी कितें केलें तें चोया आख्खो संवसाराक कातोलीक कोन्न संवसारांत थोडी पूण शांती आहा आजून कातोलिकांक लागोन. ना जाल्यार कितको घोवटे घांस मान खावपा खबर नासलोली.
आनी हेज्या बरो सारको भांगार जावपा जायो. पूण आमी कातोलीक पयले लायणीचे न्हय. तें कातोलिकांक प्रॉब्लेम जाला. म्हजे भाशेन सगळे लायणीर येयाय आनीक सगळ्यांक अजापा मिलाग्र्यो करून तेंगेली आडकुळ्यो सगळ्यो बऱ्यो करयाय. ह्यो बेश्ट्यो खबर करून हेजें वायट गायलें, तें युट्यूबाचेर चोयलें, तें गायलें, तें अपलोड केलें, हे चेडे बरो न्ही तेंकां आजिलां घाताय आनी हें वायट हाडटाय. सगळें वायट वायट वायटूच उलयताय आमगे मिडियाचेर नाजाल्यार हेजेर चोयाय. युट्यूबाचेर आनी पड कितें घाताय सोशल मिडियाचेर आनी युट्यूबाचेर सगळें वायट. हें चोय तेशें कोन्न तेय तेंपा लोक उलयतालो. नाजारेतांतलें कितेंय तरी बरें येवंक शकता. तुमी म्हणटाय गोंयचें कितें तरी बरें जावपाक शकता. हें म्हगे घरांतू भुरग्याचें हितू मस्तो हितू मस्तें कांय शीक ना. मोबायलाचेर लागलो आहा हें चिकोताय टीव्ही चोयताय. तेंगे आनी कितें बरें येतोलें तेंगे आनी बरें दीस आमकां चोवपा मेळटलें. हेंचो ह्यो सगल्यो खबरो ते तेंपारी चलताल्यो. पूण जेजून कितें केलें, जेजून सगळें आपल्याचें घेयलें. कोश्ट सगळें आपल्याचें सोंसून जेजू खुर्सार मेलो. पूण तरी पूण आमी हें चोय ते नेणार लोकां भाशेन बोट दाखयत भोंवताय एका तेका घरांत आनी भायर आनीक संवसारां मिनिस्टरां आनी कोणा सगळ्यांक बोट दाखयत भोंवताय आमी हिंचोय. आमी जेजू भाशेन तो जियेल जाल्यार जेजून एकल्यान संवसार कितें केलो तो चोयाय तुमी. आनी आमी एक एक मनीस तो एशें कोन्न जाल्यार संवसार भांगार जातलो सदां सांगत तुमकां हांव. ही बोटां बोटां दाखोवपाचें सोड्याय. हे वायट सगळें तोंडान वायट उलोवपाचें सोड्याय. तुमी पळय हे पळय भुरग्यांक म्हणटाय ते डायरेक्ट शिराप घाताय तुमी तुमगे तोंडान. कितेंय बरीं जावपा न्हय, बरीं शिकपा न्हय, तेंगे आनी बरें जातलें, ती कांय बरीं घेनाय, बरे मार्क्सान पास जायना हें शिराप. तुका तुगेल्या भुरग्यांक कितें कोन्न जायें तें तुवें उलोवपा जायें. जेजू मुगेले भुरगे पासत, मुजे पासत, आमचे फामिली पासत, आमगे फामिलीले कोश्ट सगळे घेवन आमकां मेकळीं कोन्न सुटाय कोन्न आमकां सगळे देण्यांनी भोवन जेजू खुर्सार मेलो. आनी आमी आतां जेजूचे भाशेन जेजूच्या नांवान मुगेलीं भुरगीं सारकीं पवित्र जायन, सारकीं हुशार जायन, सगळ्यां मदें माये मोगान भोंवन सगळ्या संवसाराक आदार कोत्तलीं. एशें कोन्न तुमी उचारयाय जेजूच्या नांवान म्हूणयाय. आनीक जेजून म्हणलां जो मनीस पवित्र आहा तो कितेंय तेगे तोंडान उचारता तें घडोवन येतलें, स्वता जातलें. एशें कोन्न आमी देवा पळया आमकां देवान आमकां पळय हो सोयेग दिला. तो आदीं लोकां नासलो, जेजू फुडें लोकां तो नासलो. आदाम आनी एवेन फळ खायन तें सगळें शिरापाचें मागीर जिवीत जालें. जेजू येतरीच मागीर जेजून सगळें आपल्याचें घेयलें आनीक देंवसाराक नाकारलो संवसारांतलो. देंवसाराक गेलें सगळें काण घेयलें देंवसारा कितें आसलो तें. आनीक आमकां हितूंतलीं पातकांतुल्लीं मेकळीं केलें. म्हणटच ऑल आवर सिन्स आर नेल्ड ऑन द क्रॉस म्हणटाय. आमी फकत पातकांचें प्रायश्चीत करपा जाय, दूख दवरपा जाय. आनी जेजू भास दिवपा जाय. हांवें तें पयलीं मागणें केलां. तें मागणें मुड्याय बरयलो आहा थिंगा कितू पाटी म्हणपा तें. सकाळीं 10 पाटी, देंपराव 10 पाटी, सायंसा 10 पाटी सगळें म्हणूंक लायाय. तुमी बेस्तें तें साम 91ची मुळी म्हूण तूं. तेजो तुमकां कांय फायदो जावपा ना तूं पवित्र न्हय जाल्यार. तुमी पवित्र रावन ह्यो पळय बायबलाच्यो पळय वेर्स आहाय पवित्र रावन म्हणपा जाय मनशान. पवित्र जायन म्हळ्यार ते सारके जिवे जाताय. तूं तो पवित्र ना तुका स्वता तो वेर्स बरो कोत्तलो, तो मनीस बरो कोत्तलो, सायबीण बरी कोत्तली, सांत बरें कोतले, हुरीस बरें कोतले. एशें म्हूण तूं पातकां रावन वायटां रावन तूं गेलो जाल्यार तुका कांय ना. सदां सांगोत हांवें. तोरी नाजारेतांतलें कितेंय तरी बरें येवंक शकता. फिलिपान नातानायलाक म्हणलें यो आनीक पळय 47 जेजून नातानायलाक आपणाशी येता तो देखलो आनीक ताचे विशीं म्हणलें पळयात कसलेंच भासकळपण नासलोलो खरो इस्रायलकार हो. नातानायलान जेजूक म्हणलें तूं म्हाका खंय वळखता. जेजून जबाब दिलो फिलिपान तुका आपोवचे आदीं तूं अंजिराच्या झाडा तळा आसलोय तेन्ना हांवें तुका देखलो. हो पयलो फिलिपा मेड्स न्ही फुडें नातानायलो थिंगा झाडा पोंदा बसून विसव घेतालो अंजिराचें. म्हणटच तो अजाप जालो जेजून आपल्याक कितको वळखील कामो थिंगा आपण बसून आसलो. जेजू कितून कळ्ळें जेजू कांय तेशें येयलो ना. तेजे दोळ्या वयल्यान मुखायल्यान पास जालें तें कळपाचें हे मनशां आपण चोयलो मो पयलो. हेका लागून तेका कळ्ळें हो देवागेलो पूत म्हूण खरें. नातायलान जेजूक परतीबाळ केलो.
गुरुजी देवाचो पूत तूं इस्रायलाचो राजा हेचो हिंगांनी सांगलें दुसरी पाटी हांचोय जॉन वानू पुरो लोकांक जो कोण म्हणटा जेजू देवा गेलो पूत न्ही जेजू संवसारां येयलो ना जेजू मेलो ना तांकां हेचें पुरो जेजून नातायनालाक म्हणलें तुका हांवें अंजिराच्या झाडा थोडा हांवें देखलो इतलेंच तुका हांवें म्हणलें देखून तूं भावार्थ दवरताय ह्या वन अदीक व्हडल्यो वस्तू तूं देखतलोय आनीक नातायनालाक म्हणलें खरेंच हांव तुमकां सांगतां थिंगा फिलीप बी आसले सायडीन स्वर्ग उगतो जालो तुमी देखतल्यात आनीक देवाचे दूत मनशां पुताचेर चोडटाना आनीक देंवताना तुमी पळयतल्यात हेका म्हणटाय हें आतां न्यायालो पळय आमगेलो तेरसांतू थर्सडे आनी एक गायला ताबोर दोगां रुपांतर जाता तेजी खबर जेजून तांकां पयलींच सांगिल्ल्या जेजून आजून मिनिस्ट्री कॉमेस केलोली ना पूण जेजून कितें म्हणलें हांवें तुका हें अजाप कोन्न दाखयलां तूं पळय थिंग बसलो आहलो म्हाका खबर आसली तुका चोय नासतना एश कोन्न म्हणटा आनी जायतीं अजापां मिलाग्रो तुमी जिवीत बसयतले आनीक देवाचे दूत थिंगा हेजेर मावंट ताबूर थिंगा जेजूचें रुपांतर जाता म्हणटा थिंगा हे देवागेले दूत मनशाच्या पुताचेर चोडटा आनी देंवताना तुमी पळयतल्यात हें जेजून तांकां पयलीं हेचो हिंगा उगत केलां की तुमी मुजेर भावार्थ दवराय आनीक तुमगेलें जिवीत सारकें अजापाचें आनी मिलाग्रीचें जातोलें हें जेजू तांकां हिंगा सांगो सोदिता आनीक तेणी आनी उगत केलो तेणी एक हेजे भावार्थ दवरलो पूण आमकां कातोलिकांचोय आमी जल्मासान कातोलीक जल्मासान आमकां सर्टिफिकेट आहा कातोलीक म्हणून पूण कित्याक शिरीपोटे आमी हेणेचो एक उतराचेर भावार्थ दवरलो आमी हितूली मिसां आनीक वर्सांवां रोजारां तियर्स आनीक नोयेनां खून आमी कितुलीं पोत्तून उडयलीं सारकीं पूण आमगेलो देवाचेर विस्वास ना जालो पूण हांव फायनली हांव सुडवलो हांवें देवा भास दीन हांव हितूलो पातकांतलो वायटांतलो हांव मेकट जालो आनी आतां पवित्र आत्म्यान चलयता आनीक मोर पासून एश कोन्न रावतलो आनीक लांब जिवीत मेळटलें देवान भासायलें तें आनीक अजापां मिलाग्रो डेली करून हांव चलतलों एश कोन्न म्हजे भाशेन सगळीं एक एकलो कातोलीक गोंयकार भास दियाय आनीक संवसार आख्खो सगळे कातोलिकांक आदार करपा आमी गोंयचे कातोलीक पुरो आख्ख्या संवसारान गेलो आहाय आमी तर गोंयचे कातोलीक तर बरे जाले आख्ख्या संवसाराक कातोलिकांक आनी खुंयचे कंट्री पळय जे गोंयकार न्हय हेर कातोलीक आहाय कोण फिलिपीन आहाय कोण UK गोरे आहाय आनी कोण पळय आमकां मेळटाय कामाचेर गल्फा नाजाल्यार हिंगा सगळे कातोलिकांक आमी सांगोन की एश कोन्न आमच्या कातोलिकांच्यान अजापां मिलाग्र्यो कोन्न केसलें टेंशन नासतना कसली जिवितांत आडकूड नासतना आमच्यान लांब जिवीत सारपा जाता म्हणून हें आमी कातोलिकांक सगळें करूं भोंवया म्हजी भाशेन पवित्र जाय आनी पवित्र जावपाक व्हडलो पयशा देसपेज एक पयशा देसपेज ना म्हूण तुगे केसलो तालेंत आनीक कितें म्हणटाय तेजो कांय तुका गरज ना पवित्र जावपाक न्ही तालेंत बालेंत म्हणटाय ती सगळीं मातयां मारयाय पूण होको तो पवित्र जाय मेन चल आज हिंगा बंद करया थँक्यू होली स्पिरीट आमेन आतां रोजार करया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें कोत्ता तुका जॅकलिनाचे फामिलीक फ्रांस्किना फेरावाचे फामिलीक तेवदोमिराचे फामिलीक कोलेताचे फामिलीक जॉन्सीचे फामिलीक सुकोराचे फामिलीक जॅसीचे फामिलीक हेनरीचे फामिलीक मोरियाणाचे फामिलीक जिपोटाचे फामिलीक क्रिसाचे फामिलीक जोकींचे फामिलीक आनीक यूट्यूब लायव्ह आहा ताका आनीक ताजे फामिलीक सगल्यांक तूं बऱ्या देण्यांनी भर तांकां बरे भाशेन राखून दवर तुजे आंज बोडवे तांच्या आदाराक पावोन तांकां वायटांतली एक्सिडेंटांतली तांकां निवार आनीक तांकां आनीक एक जिवितांत चान्स दी पवित्र जावपाक आनीक तांकां सगल्यांक कोवीड पिडेंतली पयस दवर खुंयच्या संवसाराक खुंयच्या गांवांत तीं आसूं आनीक तांची सगळीं दुयेंसां थोडीं भिंडां जोर हार्टाच्यो आर्टरीज ब्लॉक जाल्याय त्यो
आनीक फातराचें, आनीक पॅनक्रिया, किडनी, आनीक आपसेस, ट्युमर, आनीक मेंदीचें टेंशन, फाटी कोंड्याचें, आनीक जॉयंटाचें, दिमयांचें, आनीक हेर सगळें हाडांचें, मासलांचें सगळीं दुयेंसां तूं तांची पेकोय, बरी कोर, तातूंतली तांकां मेकळीं कोर, आनीक फातराचो पिठो जावन कुडींतले भायर काड, आनीक तांच्या भुरग्यांचेर तूं आशिर्वाद घाल, तांकां शिंकपाक एक बरें मोन दी, हुशार तांकां कोर, आनीक तुजी खोबोर परगोडपाक सगल्या एक एक मेंबरांक तूं तांकां आयतीं कोर, आनीक तांचे गुन्यांव वायट तांकां दाखोवन दी, तांणी तें सोडून पवित्र जावंक तूं तांकां तुजे काकुटीन तूं तांकां दवर, तशीच तुजी कुरपाय तूं तांकां दी, आनीक सगल्यांक तूं पवित्र कोर. ही सगळीं मागणी हांव मागतां सर्गीच्या बापा तुज्या एकल्याच्या चोडा मोगाच्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन.